नमस्कार येवकार गोवा टुडेन सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। मोदी सरकाराचे मिडल क्लासाक मोठ्या थाकायेचे जनता जनार्दन बजेट 12 लाखां मेरेन इन्कम टॅक्स ना 36 कॅन्सर वखदांचेर ड्युटी माफ आपमजत गटांक क्रेडिट कार्ड। सामान्याक बजेट वरदान शिप बिल्डिंग हेल्थ टुरिझमाक नेट सत्ताधाऱ्यांचो येवकार उद्देग म्हणटा नुस्तेमारी पर्यटन उद्देगाक बरें विरोधक म्हणटा निराशा। कुडचड्यार दोगा ल्हान भुरग्यांक बुडून मरण दोनूय भुरगीं 2 वर्सां पिरायेचीं कालव्या कडेक घर खेळटना कालव्यांत पडून सोंपलीं। भाऊ बांदोडकरान जनमत कौलाक तेंको दिल्लो मगोन कोंकणी मराठी मदीं केन्नाच भेदभाव करूना उदय भेंब्रेक बहुजन समाज वयर सरिल्लो नाका मोगोची जाप। कळंगुटे अपघातांत कर्नाटकाचो भुरगो सोंपलो मोटारसायकल मुखेली बसीर स्पीड जिवार खांडेपारा स्कूटर आनी ट्रकाचो एक्सिडेंट चली जखमी। फातोडेर वास्को संडे मार्केटांतल्या 3 दुकानांक उजो लाखांचे लुकसाण आडेकडेची दुकानां साल्वार उज्याचें कारण कळना। गोंयभर गणेश जयंती मोठ्या भक्तिभावान गणरायाच्या देवळांनी अभिषेक महाप्रसाद गणेश दर्शनाक लोकांची घे गर्दी गोंयभरचे गणेश जन्माचे सुवाळे। मध्यमवर्गीयांची नाडी वळखून मोदी सरकाराची मिडल क्लासाक मोठी थाकाय 12,75,000 मेरेन टॅक्स ना 1 लाख पगारवाल्यांक 80,000 टॅक्साचे सुटले 36 कॅन्सर वखदांचेर ड्युटी माफ EV मोबायलांच्यो बॅटरी सवाय 200 कॅन्सर डे केअर सेंटरां नवे टॅक्स कोड बील फुडल्या सप्तकांत MSMEक ईज ऑफ बिझनेस आपमजत गटांक ग्रामीण क्रेडिट कार्ड प्रधानमंत्री म्हणटा जनता जनार्दन बजेट। नव्या आर्थिक वर्षाचे बजेट अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान मांडले मध्यमवर्गीयांक मोठी थाकाय 75,000चे रिबेट धरून 12,75,000 उत्पन्ना मेरेन इन्कम टॅक्स ना सरळ वर्सुकी 80,000 टॅक्स माफ ताचे वयर उत्पन्न आशिल्ल्या पयल्या 4 लाखां मेरेन झिरो टॅक्स 4 ते 8 लाखां मेरेन उत्पन्नाचेर 5% टॅक्स 8 ते 12 लाख उत्पन्नाचेर 10% जाल्यार 12 ते 16 लाख उत्पन्नाचेर 15% टॅक्स 16 ते 20 लाखां मेरेन 20% 20 ते 24 लाखां मेरेन 25% टॅक्स जाल्यार ताचे वयल्या उत्पन्नाचेर 30% टॅक्स लागू जातलो। बजेटांत दिल्ली आनी बिहारच्या वेंचणुकेचेर फोकस दिसलो निगर्ती वयल्यान 7% शुल्क रद्द केला 36 कॅन्सर वखदावेली ड्युटी झिरो केल्या EV आनी मोबायलाच्यो बॅटरी सवाय जातल्यो। ग्लानमंत्र दिवपी हो अर्थसंकल्प मध्यमवर्गीय गरीब युवा अन्नदाता आनी नारी शक्तीचो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणला। MSME खातीर गुंतवणूक आनी उलाढालाची मर्यादा 2 वेल्यान 2.5 पट वाडयल्या। MSMEक रीण पुरवण सोपी सुटसुटीत जातली रिणाची मर्यादाय वाडटली। राज्यांक इन्फ्रा सुदारणा खातीर 1.5 लाख कोटीचे फंडिंग 50 वर्सां खातीर व्याज मुक्तरी खेरीज आधुनीक शारांचे निर्मिती खातीर 1 लाख कोटीचो केंद्रीय फंड पोन्नो आयकर फायदो 1962ची सुरवात घेवपी नवी आयकर संहिता विधेयक फुडल्या सप्तकांत संसदेत। आपमजत गटांक ग्रीन क्रेडिट कार्ड वैजकी पर्यटन आनी हिल इंडिया उपक्रमाक केंद्राची फंडिंग। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। MSME टुरिझम शिप बिल्डिंग फिशरीज मळाक नेट उद्देगाचो बजेटाक येवकार लोकां खातीर बजेट वरदान हेल्थ टुरिझमाक नेट BJPचो प्रदेश अध्यक्ष दामू उलयलो खासदार तानावडे म्हणटा इन्कम टॅक्साचेर मोठी थाकाय
खासदार विर्यात म्हणटा बजेटांत निराशा, अर्थवेवस्था हाल्ल्या, विदेशी गुंतवणूकदार वतात, शिक्षण भलायकेक व्हडलेंशें कांयच ना. भितर युवा आसत, महिला आसत, फार्मर्स आसत, बिझनेसमॅन आसत, ह्या सगळ्याच जाणांक ताचो फायदो मेळटलो अशें बजेट आसा. आनी खास करून सगळ्यांत म्हत्वाचें जें इनकम टॅक्स लिमीट जें आशिल्लें तें 12 लाखाचेर व्हेल्लें आसा. वीथ स्टँडर्ड डिडक्शन जर केलें जाल्यार 12,75,000 आनी ताका लागून एक ताचो फायदो आसा. मिडल क्लासाक पसून ताचो फायदो मेळटलो. म्हणजे एखाद्याची इनकम 1 लाख म्हयन्याक आसलें जाल्यार ताका तो टॅक्स लागचो ना. आनी त्यामुळे तो एक दिलासादायक असो सगळ्याच लोकांक ताचो फायदो जातलो. आनी म्हणून आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीचें हांव अभिनंदन करता. जयंतीचो दीस आनी आयच्या दिसा माननीय नरेंद्र मोदी हाच्या फुडारपणा खाल आमचे फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हाणें आमकां खरें म्हळ्यार आयज प्रसाद आमकां तोच मेळ्ळो. एक बरें लोकां खातीर एक सर्वाभिमुख अशें एक बजेट जें आयज पळय टेबल केलां त्या बजेटाचें आमी सामकें हर्षभरीत स्वागत करता. समेस्त गोंयाक आनी गोंयकारां खातीर हें बजेट एक बून आसा, एक वरदान आसा. हेल्थ सेक्टरान आसतलें किंवा तुजे टुरिजम सेक्टरान आसतलें आनी त्याच बरोबर जो स्लॅब जो इनकम टॅक्साचे जो आसतलो हेल्थ सेक्टरान भितर एक जे 35 ड्रग्स आसात ताका ड्युटी फ्री करप म्हणजे ते हांगा इतले म्हारग आशिल्ले की सामान्याच्या कंट्रोला भायर जाताले. ताजे खातीर तातूंत भितर थाकाय दिवप. त्याच बरोबर टुरिजम सेक्टरान भितर नवे एअरपोर्ट आसतले, नवी स्टेशन्स आसतलीं, ते हातूंत भितर गोंयांत ताचो लाभ दिवपाक जाता. The shipbuilding financial assistance policy will be revamped to boost the industry. Goa is very much into it, and the Maritime Development Fund with a corpus of 25 crores will be set up to support the sector. Taking top 10 tourism destination sites will be developed in partnership with states to boost tourism across India. I hope Goa also features in this, because Goa is one of the tourism spots in India. States will be provided with development of tourist sites with a local focus on enhancing infrastructure. But this is the first time that they have, if there was one thing that was missing was personal taxation, and actually personal tax in real terms had gone up in the last 10 years. And this is the first time that they have corrected it and well corrected it. I think now if you see 2.5 lakhs in 2014 and 12 lakhs in 2024, by all measures, in real terms, they have given a boost to the people. Some things still remain, like double taxation on dividends that they have gotten. We hope that this new income tax regime will help in streamlining these sort of things. Focus on the 4 engines of the economic growth, that is the agriculture, MSME, investment and export. As far as agriculture is concerned, more focus on making India an Atmanirbhar on oil and pulses. They have announced so many infrastructural proposals which will definitely increase the growth in the agricultural sector. Overall, if we see this budget, the spendings especially will help building up the infrastructure, because almost 10 lakh crores will be to build up the capital assets. And more than that, they have also prompted that the key area like agriculture will be strengthened. Those less yielding areas, each district in such area will be given priority, and the boosting up of the germplasms to increase the fertility as well as to increase the productivity. So this is actually going to help in longer run. There is not much confidence that the government has given to the citizens of India. We all know that the economy of the country is not doing well. It is spiraling out of control. Foreign investors are they are pulling out the money. Now, I heard the speech very intently, hoping that there will be something offered to the middle class that is being given for the middle class. If you see in the education sector,
there is not much for the education sector. You come to the health sector. What has she offered to the health sector? All this government has let down the people of the country. कुडचड्यार दोगा ल्हान भुरग्यांक बुडून मरण, दोगांय 2 वर्सांची. कळटा ते प्रमाण दोगांय खंय कालव्या लागसार एका भाड्याच्या घरांत भिराडाक रावतालीं. खेळट्या खेळट्या घरा फाटल्या कालव्यांत पडून सोंपलीं. एकल्याचो बापूय मेस्त, दुसऱ्याचो फर्निचर पॉलिश करता. पुलीस चवकशी करतात. शेनवारा कुडचड्यार एक मोठे अपकीर्त घडले. एकल्यान खंय कामा वयल्यान येताना 2 भुरग्यांक कॅनलांतल्यान व्हांवून येताना पयलीं. ताणें बडी घालून ताका आडायली. दोनूय भुरगीं सुमार 2 वर्सांची. थंयच खेळटा खेळटा खंय ती कॅनलांत पडून बुडली. भाऊ बांदोडकरान जनमत कौलाक तेंको दिल्लो. मोगो पक्षान कोंकणी आनी मराठी मदीं केन्नाच भेदभाव करूं ना. आदलो आमदार उदय भेंब्रे सारकेल्यांक बहुजन समाज वयर सरिल्लो नाका. भाऊवाड भेंब्रेन केल्ल्या वक्तव्याचो मोगो पक्षान निशेध केलो. मोगोच्या कार्यकाळांत खंय गोंय 30 वर्सां फाटीं गेलें म्हूण उदय भेंब्रेन वक्तव्य केल्लें. महाराष्ट्रवादी गोमंतकान कोंकणी आपल्या काळजांतली भास हें खबर आसतनाय बी सदांच कोंकणी भाशेचो दुस्वास केलो. 1962 केंद्र सरकारान गोंयांत एक समिती धाडून शिक्षणाचें धोरण थारायलें. कोंकणी हें मुळावे शाळेंत माध्यम म्हणून दिवचें. ह्या मोगो पक्षाच्या सरकारान 12 वर्सां, थोडी न्हय 12 वर्सां त्या शाळां खातीर पुस्तकां तयार केलीं नात. मोगो सरकाराच्या मुख्यमंत्र्यान साहित्य अकादमीक एक पत्र बरयलें आनी पत्र बरयतना तातूंत कोंकणीक मान्यताय कशीच मेळूंक जायना. महाराष्ट्रांत विलिनीकरणाचो प्रश्न कुशीन वतकच गोंयचे पासत तरी विचार करूंक जाय आशिल्लो. तोय विचार केलो ना आनी येदें मोठ्यान लुकसाण आमचें करून उडयलें. मजगती मोगोच्या फुडाऱ्यांनी पत्रकार परिशद घेवन उदय भेंब्रेक सोलून काडलो. अशें मनशाचे जाणटेपण जालां आनी तो कित्याक कितें उलोवपाक लागला तेन्ना ह्या उदय भेंब्रेचे मोगो पक्षाच्या वतीन आनी बहुजन समाजाचो एक भुरगो ह्या नात्यान ताका हांव निशेध करता. ही भारतीय संस्कृती जी मराठीचे तर्फे आमकां मेळ्ळी आनी त्या खातीर आमी ताका तशें व्हडलें दुशण दिना. आमचे हांव जाणा तेंचे जे म्हालगडे आहा ते म्हालगडे सुद्दां रागान म्हणटात जे मराठीक हें करतात चला मराठी अशें ते म्हणटा. पूण आमी ते म्हणजे ना कित्याक आमची संस्कृती आहा आनी ही संस्कृती आमकां शिकयल्ली आहा. गोंयांत एम.जी. पार्टी कडेन 17 वर्सां राज्य आसलेलें. त्या 17 वर्सांत जावं हिंदू जावं क्रिश्चन जावं भाशीक हे वाद पेटलेले ना. पेटूकूच दिवना कित्याक भाऊ सगळ्यांक लागीं धरतालो. कोंकणीचें नुकसान मोगो पक्षान करना. मोगो पक्षाची घटना आसा ते घटनेन कलम नंबर 2 ह्या हितून स्पश्ट केला. कोंकणी आनी मराठी दोनूय भाशेक समान आमी वागणूक दितले आनी ती फुडें तेजो हे करपा खातीर आमी सहकार्य करतले. कोंकणीचें खरें जो नुकसान केला ह्या लोकांनी तात्पुरती दोन तुका छापपाची, तात्पुरती दोन तुका बरोवपाची, पुरस्कार मेळो म्हणटच तेन्ना बुकल लावपाचे आनी बोल्साक लावपाचे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अनमोड कॅसल रॉक रस्त्यार डिझेलान भरिल्लो टँकर उमथलो. घाटांतली येरादारी पुराय बंद. टँकरांतले डिझेल रस्त्यार लीक. अपकीर्त घडत म्हूण लोकांक सुवातेर येवंक बंदी घाल्या. फायर ब्रिगेड सुवातेर पावली. बेळगांवच्यान खंय टँकर कॅसल रॉक रेल्वे स्टेशना वटेन वतालो. अनमोड केसल रॉक ह्या मार्गाचेर डिझेल भरून येवपी एक टँकर पलटी जाल्ल्या कारणान ह्या टँकरांतले डिझेल आसात ते लिकेज जाल्ले आसात. दुसरी गोष्ट म्हटल्यार हो टँकर आसा तो रस्त्याचेर पूर्णपणे आडवो जाल्ल्या कारणान ह्या मार्गायली जी वाहतूक आसा ती पूर्णपणे ठप्प जाल्ली आसात. तशेंच हे डिझेल लिकेज जाल्ल्या कारणान काही तरी अनुचित प्रकार घडू शकतात. हेच्या भीती कारल्यान त्या घटनास्थळाचेर लोकांक आनी नागरिकांक येवपा खातीर पुलिसांनी बंदी घातलेली आसात. ह्या घटनेची म्हायती मेळटात पुलीस आनी अग्निशमन दलही ह्या घटनास्थळाचेर पावले आसात. हो टँकर आसा तो बेळगांवच्या देसूर हांगासरल्यान डिझेल भरून केसरलॉक हांगासरल्या रेल्वे स्थानकाचेर वचत आशिल्लो त्या वेळाचेर हो अपघात घडिल्लो आसा. पुरवठा खातीर प्रमोद फोंडे. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट.
पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. कळंगुटे ॲक्सिडेंटात कर्नाटकाचो भुरगो सोंपलो. मोटारबायक पॅसेंजर बसीर मोखली. रायडर खंय बरोच स्पिडीर आशिल्लो. हॉस्पिटलांत मरण. मजगती खांडेपार स्कूटर आनी ट्रकाच्या ॲक्सिडेंटात वृनिता नायक म्हणटा ते चलयेक बरोच मार लागला. ताका फोंड्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत घाला. आयज सकाळी फुडें कलंगूट हांगासर एक फॅटल एक्सिडंट जाल्लो आसा. मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे कलंगूट बिचा कडल्यान एक के रजिस्टर बायक घेवन एक भुरगो येतालो आनी तो खंय सारकी रॅश ड्रायव्हिंग करतालो आनी सदांच पळय तो त्या रुटा वयल्यान रॅश ड्रायव्हिंग करता. आनी आयज सकाळ फुडें हो अपघात जाल्लो आसा. हो त्याच रुटांतल्यान आयज वयतना अपोजीट सायडींतल्यान एक बस येताली. त्या भुरग्यान त्या बसीचेर मारिल्ली आसा आनी सायडीन लायटीचो खांबो आसलो. लायटीच्या खांबारूय मारिल्ली आसा आनी बायक आहा ती फूल डॅमेज जाल्ली आसा. आनी तो भुरगो आसा तो सिरियसली एका इंजरी जाल्ल्यो. थंयच्या लोकलांनी ताका सोमतोच एम्बुलन्सीन घालून हॉस्पिटलान व्हेल्लो आनी हॉस्पिटलान उपचार चालू आसतना ताचें निधन जाल्लें आसा. हांव जेन्ना हांगासून फोंड्यासून उजगांव वतालो तेन्ना हांवें पयलें हांगा एक्सिडंट जाल्लो आसा. एक्सिडंट जावपाचें कारण हें होम ट्रान्सपोर्ट म्हणून नानू नायक सपना कॉरी लिमिटेड म्हणून आसा कुळेरे. थंयच्यान ही गाडी येयल्या. थंयच्यान ओवरलोड घालून ह्यो गाडयो येता. आमी खूब फावट हांगा म्हणजे कन्सर्न ऑथॉरिटीक सुद्दां इन्फॉर्म केलें बाबा त्यो गाडयो येता पळय ओवरलोड येता आनी सामकें रफ ड्रायव्हिंग तेंचें कोणाक पळयना काय. आनी फुडें खूब एक्सिडंटूय जाल्ले आसा पास्टान तेंचे कडल्यान. ती गाडी हांगा ऑटोमॅटिकली ड्रायव्हर फोनार उलयतालो की हायवे न्हू हायवे टॉप बाय टॉप आसता. हेणी ऑटोमॅटिकली ब्रेक मारलो आनी उबी केली गाडी. तो बाबडो भुरगो येतालो उसगांवचो तो किराणीचो. तो बाबडो ऑटोमॅटीक आगूच जालो गाडी फुड्यान पळोवन आनी तेणी ती हें केली. ताका फाटल्यान मारली. फाटल्यान तरी तो बाबड्याचो टायम बरो की तेणी हेल्मेट घातलेलें आनी मेजर इंजिना फक्त तेजो आंगठो आसा पळय आंगठो कट जालो त्या भुरग्याचो. आतां हॉस्पिटलान येयला ताका आयडीन गेला खंयची प्रायवेट गाडीन कोण तरी बाबड्यान हेल्प. सायबर फ्रॉडाचे फाटभुंयेर सायबर क्रायम पुलिसीन जानेरांत 69 वेबसायटी आनी 9 सोशल मिडिया अकाउंट 121 मोबायल नंबर ब्लॉक केल्यात. फाटल्या ऑक्टोबरा सावन 155 वेबसायटी बंद, 28 सोशल मिडिया अकाउंट आनी 144 IMEI नंबर ब्लॉक. मजगतीं फाटल्या वर्सभरांतली पुलिसांची ड्रग्सांची मोठी रेड. 25 लाखांचे चरस धरले. 4 पॅडलरांक धरल्यात. फातोडेर वास्को 3 दुकानां लासून काबार. मुरगांव पालिकेच्या संडे मार्केटांत घडणूक. फायर ब्रिगेड रोखडीच सुवातेर पावली. आडेकडीची दुकानां साल्वार केल्यांत. पसरकाराचें बरेंच लुकसाण जालां. उज्याचें नेमकें कारण खंय कळूना. म्हणजे हँड टू माउथ आमी जशें म्हणटात तशी तांची परिस्थिती आसा. आनी एक 10 दीस पासून दुकान बंद आसप म्हणजे एक नॉर्मल मनशाक पासून त्रास जाता जेन्ना 10 दीस ताचें दुकान चलना. आनी वास्कोन पयलेच खूब बिझनेस कमी आसा. तातूंत भितर तांचें दुकान नासप म्हणल्यार तांचेरूय खूब संकट येवंक शकतालें. सो त्या खातीर आमी सकाळींच तांकां मेळून आमी सांगलें की तुमी चिंता करनाका, हांव गव्हर्मेंटा कडल्यान तुमकां कितें हेल्प जाता तो करताच चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंडांतसून. आनी म्हज्या सायडींतल्यान हांवूय तुमकां पर्सनली कितें तरी हेल्प करता जेणे करून तुमी आयच्या आज तें दुकान स्टार्ट करपा खातीर प्रयत्न करा. हांगचे सगळे वांगडीय बी तांकां खंय ना जाल्यार खंय मदत करपा आयले आनी तेय बी सगळेच फुडें सरल्या की तांकां मदत करपा खातीर. 40 मिनटान आमकां कॉल येयले पणजे आमचे फायर कंट्रोल रुमाच्यान की शॉपांक उजो पेट्टा. इमिजिएटली आमी हांगा पावले. संडे मार्केटान 3 शॉपांक उजो पेट्टलो. आमी पावले उपरांत स्टार्ट केलें फायर फायटींग आनी इमिजिएटली आमी दुसरी गाडी आपयली. दुसरी गाडी आपयली कुशीकचे सगळे एडजस्टन आमी शॉप वाचयले. कितल्यांक सुमार एक्सिडंट जाला सगळें? हे एक्चुअली असो इन्सिडेंट जाला म्हाका दिसता 12च्यान स्टार्ट जाला आसतलो पण इन्फॉर्मेशन आमकां 3 जावन 40 मिनटान कळयला. अशें तेंकडे कांय नासलें. हां फायराची NOC जाय पडटा. फायराची NOC ते ल्हान शॉप म्हणून एज पर द गव्हर्मेंट नोटिफिकेशन तेंच्यानी कोणाची NOC ना. एटलिस्ट तेंच्यांनी एक तरी एक्सटिंग्विशर तरी दवरचो. सकाळी 4:07 एक्झॅक्ट 4 म्हाका फोन येयलो की हांगा संडे मार्केटान उजो लागला म्हणून. हांवें टायम वेस्ट करूना सोमतो हांव गाडी घेवन येयलो आनी चॅक केलें जाल्यार अख्खो ऑलमोस्ट
2 शॉपां जाल्यार काबार जाल्ले सर. कमीत कमी 25-30 लाखाचो लॉस जाले सर. फुलो मोडे हांगा रडटा कमीत कमी 30 लाखाचे वयर माल जाला आसतले. तरी एक शॉप उरले. आमी सगळे येवन मेळोन सगळ्या लोकांनी मेळोन मागीर तो हो माल काडलो. गोंयभर गणेश जयंतीचे सुवाळे. गणपतीच्या देवळांनी सकाळसान पुजा विधी, अभिषेक, महाप्रसाद, सांस्कृतिक कार्यावळी. माघ म्हयन्यांतली विनायकी ही गणेश जयंती. गणपतीच्या दर्शनाक लोकांची सकाळसान घे गर्दी. गोंयभरचे गणेश जल्माचे सुवाळे. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.